एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टायम जालो 7:20 ना. न्हिदलेली आम्ही जस्ट पावली कितल्यांक खबर हा? 4:15 कशे पावले. हो, एका घातले पयले जुलान. हो, निदाना 1 वरा नंतर न्हिदता ना. म्हाका येवपा लागले जॅम आनी थंयसरूच हांव बसून व्हिडिओ एडिट करताले. हो न्हिदात ना, हेका न्ही काडून सकयल घातलें हो आनी आमकांय न्हिदूंक दिसना म्हणून तो न्हीद म्हटलें. सो मागीर लेट असो न्हिदलो तो. आमी सगळीं जाणां मातशी न्हिदली कळकूच ना टायम. 7:15 जाले अशें. उठले बिना शिव म्हणपा न्हिदया खंय. लायट कित्याक ऑन केलें खंय शिव, न्हिदया खंय. हांवें उठ म्हटलें. सामान हाडलें तश्शें दवरलां, काडूंकूच ना. भाजी बी हाडलेली न्ही, ते म्हणटा तुमकां दाखोवया म्हणटा ते. आमी सगळें सामान बाजार म्हणजे सगळें सामान जाग्यार दवरूंक जाय. म्हाका मातशें शावर घेवंक जाय. आयज अशें न्हिदलें हांव न्हावूंक ना. सो म्हणटा आतां न्हावया म्हटलें. तर तुमकां दाखयता कितें हाडलें तें. भाजी सगळें काडून दवरलां हांगासर. लसूण हाडला हांवें, परत लसूण हाडला हांवें. हें पळय, सामकें बरें आसा लसूण. हो आसा 100 रुपया. सामकें बरें आसा. हाडलें हांवें, आमकां लागता हें लसूण. दाखयता तुमकां सगळें काडून दवरलां हांवें कितें हाडलें तें. आयकता, बेळगांवच्या इतलें भाजी हाडूं ना, इतलें मालवणच्यान हाडलां. हो, सामकें बरें आसलेलें. पळय, पापडी हाडला हांवें. पापडी सामकें बरें आसा, फ्रेश आहा. तेजी भाजी खूब बरी जाता. आतां म्हाका रूच लागपा तेजे भाजीचे. आतां हाडटा हांव. ओके, पापडी हाडला. हें पळयात, अननस हाडला आनी बीटरूट जस्ट 2च हाडला. बरें आसलेलें बीटरूट. लसूण हें पडलें आमकां 100 रुपया एक पॅकेट. कळ्ळें न्ही, 2 हाडले. मागीर आमी व्लॉग एंड केले. मागीर येताना आमकां दिसलें वॉटरमेलन. तें वॉटरमेलन हाडलें आनी ड्रमस्टीक इतले सवाय थंयसर 20 रुपया ड्रमस्टीक. सो एक आसा काट पळय 20 रुपया. सो हांगासर आमकां मेळटा 50 रुपया. सो हांवें 5 हाडले 100 रुपयाचे. शिवा लायक ते. सो आतां हें सगळें कट करून फ्रिजीन दवरूंक जाय. कोथमीर, टोमॅटो खूब आसलेले. टोमॅटो थोडेशे हाडले हांवें, बरे पिकलेले पळयात. अशें आसूंक जाय टोमॅटो केचप करपाक. सामके पिकलेले, सामके तांबडे आहा पळय. ओके, मेथी हाडले 2. मागीर हें हाडलें ग्रेप्स बरें आसलें, स्वीट आहा ग्रेप्स. मागीर पालक हाडला 2च बंडल. आनी वांयगी हाडला. हें सामकें टेंडर आहा भेंडे. हें पळयात, चॅक करपाची गरज ना, इतलें टेंडर आहा तें. सो तें हाडलें. आनी कॅप्सिकम पळय, छोटू कॅप्सिकम बघे. बरें जाता स्टफ बीन कितें करपाक. पळोवया कितें करपाचें आतां. आनी मँगोचो पॅक पळया, मँगो 3. हें न्ही सकयल पडलेले, ते झाडा कडेन गेल्लें पळय हांव, थंयसर पडलेलें. हांवें बी हाडून ताका दिलें, तो म्हणपाक लागलो तूं व्हर म्हणपा लागलो. सो ह्यो 3 आसा. हांगासर 2 आसा आनी थंय 2 आसा. मँगो मातशें आहा बरें थंयसर. सो आनी एक मँगो न्ही, ते खूब धाकटे आसा. तो म्हणपा लागलो फक्त खावपाचें आनी उडोवपाचें. खंय दवरलें तें? ते मँगो न्ही फक्त सांसोवंक, नाजाल्यार बेश्टेच चावून खावपाचें. आनी पळोवंक ना न्ही तें. पळय खंय तरी एक आहा तें. थोडे आकाशाक दिले हांवें मँगो, तो घेवन गेलो. आतां खंयचे ते शिनात बारीक आसलेले ते सगळे टेप मारले हांवें. मार्क केला? मार्क काय करना तुवें? आं, हांव उखलून पळयता. तो म्हणपाक उखलून पळय, लायट आहा तो ते मँगो खावपा लागलो. पण हांव उखलून पळयता. सो हे मँगो न्ही अशेंच खावपाचें, नाजाल्यार सांसव करपाचें. हें पळयात, स्वीट आहा कितें. हें पळयात, बरें आहा. एक सांसव करपाचें, बेश्टें अशें खावपाचें. सद्या आमी हें खावया अशें. बरें धुवन घे. शिव खावंक सांगता तुमकां. धुवन घे ना, धुवन घे न्ही, खा न्ही, पळय न्ही कशें आहा तें. पळोवया न्ही कितें न्ही. शी, हो धाकटें सारकें. हेंय बरें आहा, ग्रेप्सूय बरें आहा. आमी तशी मँगोच हाडला. आनी इतले बीन आमकां मँगो हेंच पुरो मँगो. म्हणजे चडशे कच्चे आसा, म्हणजे आमी कच्चेच पळोवन घेतले. ते पिकलेले आमी हाडूंक ना, ते मागीर पिकतले न्ही ते. सो हें सगळें भाजी हाडला मालवणच्यान. कितें आहा अशें, कितें आहा? स्वीट आहा? न्ही, तो म्हणटालो स्वीट आहा म्हणून. बरें आहा न्ही? स्वीट आहा खंय. बरी दिसलें म्हाका ते सारकें, म्हणजे मँगोचे भाट सगळे. आनी थंयसरूच मँगो काडटा आनी सेल करतात. आनी खूब जाण लोक व्हरपा येता. बरें आहा. बी दाखय. ते बी ते येदेशे बी पातळ बी ते. बी सामके पातळ, मोटे अशे बी ना. बरें आहा. आतां सगळे मँगोज काडून
मालवण बी वचा आनी मँगो घेवन या बरें मेळटलें तुमकां मँगो. हय चड प्रमाणे घेतले न्ही तुमी कमी बीन करतात. पेटी कितें पडल्या मशिनात? 700. आमी हय 900. आमी ते मार्केटान गेल्ली पळय भाजी हाडपाक थंयसर ती 2 पॅकेट घेतले आमी म्हणजे बॉक्स. थंय आमकां पडले 600 मशिनात. 600 पडले 2 घेतले आमी. ती वंपाली कितले 9 वंपाली. 600 पर बॉक्स. ना 600 पर बॉक्स. थंय कितले वंपाली 900 वंपाली न्ही की 700 वंपाली. 650 दिता पडले ना म्हटलें 600. 500 कर म्हटलें ना वंपाली. सो ओके म्हटलें आसूं 600क दोन बॉक्स जातले मागीर 6 म्हणजे 1200. सो 1 बॉक्साक 600. मागीर आमी येताना रस्त्यारूच आमकां दिसले ते भाट. थंयसर आनी गेली भितर बरें जालें गेले म्हणून. बरें मोठे मोठे आहा सामके मोठे मोठे आहा. धुवून घ्या आज खायनाका. भाजी हय गे भाजी बी सामके बरें आहा. आतां ड्रमस्टीक कट करून ताका बरें दवरूंक जाय. बरें मँगो सामके मोठे आहा सामके. बरें हेच मँगो आमकां ते म्हणजे थंयसर भायर आमी विचारलेले म्हणजे भायर रस्त्यार बसलेले पळय असले हापूस मँगो वंपा लागलो 1000 अशी ना 1000 वंपा लागलो ते भायर रस्त्यार हापूस. आमी येताना विचारूंक ना आसूं ओके हे हय असो बरो मोठो आसा. हापूस म्हणजे बारीक ना बरो मोठो आहा. सो घेतले चल बरें जालें. आतां मँगो न्ही दवरपाचें खावपाचें ओके. सो सगळें हें जाग्यार दवरता शावर घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. सो पानां न्ही अशें म्हणजे पालक न्ही अशें कट करून फ्रिजीन दवरूंक जाय बरें उरता. नाजाल्यार पिड्ड्यार येता आनी रोखडें आतां काबार करूंक जाय. फाल्यां कितें आत्तां उठलो खंय गेल्ले आमी बुर्रा गेल्लो ओके. सो सगळें काडून दवरता. हें कट करता आतां हांव कट करून दवरता. आई म्हणटा बरें मेळ्ळें का 20 रुपया. 20 रुपया पयलीं हांगा मेळटाले गोंयान. आतां हें 20 रुपयाचें मेळना. आतां हें 50 रुपया शिवना न्ही शिवनात म्हणून शिवना सामके 5 घेतले 100 रुपयाचे ओके. हेजे तुमकां फाल्यां रेसिपी येतले. हेजे तुमकां फाल्यां रेसिपी येतले. वॉटरमेलन 30 रुपया किलो निशिनात. सो आमकां 150 रुपया पडले. आं एक्चुली जालें कितें आमी ते मार्केटान गेल्ली कित्याक मँगो पळोवपाक. कित्याक लोक सगळे बॉक्स हाडटना पयल्ले आमी म्हणून आमी गेल्ली मार्केटान. अशें न्ही की मार्केटान ते भाजी हाडपाक बी अशें या म्हणून ते आमकां खबर ना संडे मार्केट म्हणून संडे आनी थर्सडे मार्केट. सो भितर पळय जाल्यार भाजी सामके. हेज्या हातीन 2 बॉक्स मँगो आसलेले. एक व्हडली पिशवी सामान म्हाज्या हातीन एक पिशवी ना. तिका आई जाय आसलें नाल्ल सोंपले आमगे नाल्ल ना जे आमी लास्ट टायम डी-मार्टाक गेल्ले पळय ते नाल्ल सोंपले. नाल्ल सामके बरें आसलेले 45 रुपीज म्हणटाले. सो लास्ट 40 करता वंपाली आनी 40 म्हणजे कितें बरो मोठो आसलेलो. धरतले कशें आकाश आसलेलो गाडयेन. आकाश आमच्या वांगडा येवं नासलेलो. म्हाज्या हातीन जागोच ना धरपा. शिवाच्या हातीन जागोच ना धरपा. धरतले कशें नाल्यार हाडपाचें हांव 40 रुपया जाल्यार 40 रुपया. बरो मोठो आसलेलो नाल्ल. हांगा तुका इतलो मोठो मेळचोच ना 40 रुपयान. बारीक आसता 40 रुपया. बरो मोठो आसलेलो पूण धरपाकच जागो ना हातीर. सो आसूं म्हटलें तुमी शिव सांगला हांगच्यान हाड म्हूण नाल्ल सोंपले आमगेर. नाल्लाकूच आमचें शॉर्टेज न्हू रे. खंय गेल्लो आं चड अशें नाल्ल लागना आमकां. केन्ना चटणी नुस्त्याचें हुमण बीन करपाक जाय पडटा आमकां ओके. अशें जाता सी आयज खुबूच गरमी जावपा लागला. नाका रे बाबा खूब इतले बेजाय पळय इतले गरमी सामके. कितें रे हेका आतां मामाम करूंक जाय. कितें करया खिचडी हय तुका कितें जाय सांग कितें जाय. हय इश्वीक खिचडी जाय हांगा यो खेळटा. रितू गेला खेळपाक केन्ना येतलो खबर ना. आं भूक लागला म्हणटा इल्ली जेल तो आतां आयले की तो भूक लागला म्हणटलो. आतां पळोवंक जाय कितें रांदपाक कितें जाय. म्हाजें जेवण जालें दनपारां हेवी जालें म्हाजें. ते थाली जेयले न्ही सामके टेस्टी आं थाली. सोलकडी न्ही गे सोलकडी बी सामके बरें आसलेले. खूब लायक जालें म्हाका जेवण. दिसना की हांव मालवण गेलां. अशें दिसता की गोवानूच फीश थाली कशें किंगफीश फ्राय बेश्टी ती आमच्या भशेनूच गोंयच्या भशेनूच मसालो लायिल्लो बरें लायिल्लें. कितें व्हडलें सायज किंगफीश येदें व्हडलें तुका मेळचेंच ना गोंयान खंयच्याच रेस्टॉरंटान मेळचें ना. ते किंगफीश न्ही 2 जाणां खावपाचें. इतलो व्हडलो आसलेलो आनी फ्रेश सामकें पातळ कापला सारकें बरें आहा बरें आसा. खूब जाणां थंय गोंयचे लोक येयल्ले जेवपाक. पयल्ले हांवें खूब जाणां येयल्लीं कोंकणी उलयतालीं.
ओके चला चपातीची तर बरं चपाती असले न्ही 2 चपाती हय तुका लायक जालें काय सुंगटाचें हुमण झेल तो पुसोन न्ही गे ताल्ल्याचें हुमण मातशें थीक केलेले दाट सामकें सई खूब घातली सोय चड घातलेले आनी स्पायसी कमी ताल्ल्याचें हुमण न्ही चड मातशें स्पायसी आसूंक जाय पण बरें आसलेलें हां खरेंच बरें आसलेलें सगळें बरें आसलेलें गालमो किशमोऱ्यो बरें आसलेलें आमकां हांगा सकयल देवून जायना खरेंच जेवपाक जायना आनी आमी ते लिंबू सरबत पिलें हें पिलें तितूनच पोट भरलें उदक पिवनूच पोट भरलें पण बरें आसलेलें लिमिटेड म्हणजे चपाती आनी शीत इल्लेशें शीत आसलेलें सारकें जालें खंय आतां मोप हांगा कितें चल हांव बुशा करता चल ना चल हो पळय हांगासर बरो खेळटा सगळे टॉयज घालून दिला बसला बरो सो हांव आयलें शावर बीन घेवन ताका खिचडी प्लेन बेश्टी सिंपल खिचडी केला कित्याक दनपारां ताणें कांय खावंक ना कळ्ळें न्ही सेरलॅक ताणें सकाळचें खाल्लेलेंच मागीर तें दनपारचें कांय खावंक ना सो म्हटलें आतां बेश्टी अशी ताका खिचडी केला मूग दाल आनी तांदूळ घातला आनी कॅरट घातला सो ताका खावयता हांव ओके मागीर हें सो कितें जाय आयकता ऑमलेट पाव हेंकां बापाक आनी चेड्याक ऑमलेट पाव जाय खंय ऑमलेट तांकां ऑमलेट पाव करता हांव जेवचें ना आई म्हणटा आपले भाकरी आसा आपूण भाकरी एक खाता बाली म्हणटा खाया म्हटल्यार कितें जाय तें तुमी खाया की आतां शीत बी करूंक जाय कडी करूंक जाय सो पाव आसा म्हटल्यार ऑमलेट करता आनी मँगो बी सगळें उदकान घालून दवरला हांवें कट करून तुमकां हांव खावून सांगता बरें उदकान दवरला घालून सो म्हटलें उदकान घालून दवरया कट करया खावया म्हटलें कित्याक खबर आहा पिड्डे बी रोखडे मागीर ती पिड्डे जाता एटलीस्ट खाल्यार तरी बरें न्ही सो ताका लागून उदकान घालून दवरला हांवें सो हांगासर पळय इशवीक चेर घेवन थंयच्यान तो हांगा येयलो आमी पळोवंकूच ना पळय गे चलता चेर घेवन खंय वयता शाळेन पळोवंकूच ना थंय ते चेर शिवनात थंय आसले चेर ते खंय व्हरता पळय गे घेवन ताका थंयच्यान घेवन येयला बापूय बिजी टी व्ही पळोवपाक हांवें पयलें म्हणून सांग पडलो ताका ते हें मेळटा शिवनात एक लाकडाचें मेळटा कळ्ळें तुका न्ही ते घेवन ते फुडें वयता तांकां मातशें गाडी पार्क करता बघे थंयच्या हांगा घेवन येयलो आनी कशें उबो रावून ताका घेवन येयला आतां वर आं आतां वर आतां हात हें दवर आतां माम करूंक जाय चल गो जोर लगा के हायशा गो गो चल 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 ते आसूं रे चल रे आतां चल म्हणल्यार चलना तो आमी आमच्या कामांत बिजी आसूंक जाय पळय 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 गेलो ते आसूं स्टिकर काडनाका चल चल हां चल खंय आहा तें व्हरून दवर चल इश्वीक आतां वयचं ना जालें आई ते ऑन करता न्ही उदक ते उदक पळयता आनी धांवून येता ताका बरें दिसता पळोवपाक पळय 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 ताका लायक ते पळोवपाक जबऱ्यात पळयता पळय कसो घे रे ऋत्विका बेश्टे ऑमलेट केला चिली बी काय घालूंक ना घे पाव गरम केला भितर घाल आनी खा हां कितें मँगो कट करता मागीर हां करता खा तूं पयलीं पप्पा करता ऑमलेट सो तुमकां हांवें दाखयलेलें न्ही बारीक ते मँगो म्हणजे अशें चावून खावपाक जाय तेजें बी तुमकां दाखयता हें आसा बी पातळ सामकें हें पळय फस्ट टायम पयलें हांवें सामकें पातळ म्हणजे पातळ ते इशुकाक बी दिवपाक भंय तो आनी भितर बी वतात म्हणून बरें इतलें पातळ शे सामको पातळ आहा तर आयज रातचें काय अशें जेवूं ना आमी ऑमलेट करून दिलें हांवें बेश्टें मँगो खालें चल चल वस्ते मँगो ते बारीक मँगो ओके हेका दिला बालदी घेवन आयलो हे दार ओपन दिसलें आयलो पळय 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 बालदी दवरले गेलो व्हर तेका भायर भितर व्हर चल सो आतां हांव न्ही हें पापडी आहा न्ही ताका मातशें क्लीन करून दवरता आतां कितें जाता खबर आहा सकाळचें गडबड जाता आनी हें करत बसलें न्ही टायम वेस्ट जाता आनी जेवणाक आमकां 3 जाता 3:30 जाता सो म्हणटा आतां कट म्हणजे अशें ते वयल्लें काडून हें करूंक जाय सायडीन ते सुता बी आसता न्ही ते काडूंक जाय आनी अशें ओपन करून पळोवंक जाय भितर कीड बीन आसता
सो म्हटलें फाल्यां ती इतली ती भाकरी करतले आनी भाजी करतले की आईन आतां शीत सोडले जेवपाचें. सो ती फक्त भाकरी आयज ती रेस्टॉरंटान फक्त चपाती खाले, शीत बीन जेवंक ना ती. सो ताका म्हणलें आतां करून दवरया म्हणजे टायमूय आसा करया. सो आनी एक तुमकां एक सांगता प्रॉब्लेम जाला. तुमकां हांवें सांगलेलें न्ही तेवटेन ते बॅल्कनीन एक उंदीर येता म्हणून. तो उंदीर भितरूच आहा. भितर म्हणजे खंय खबर आहा, हांव ते कपडे बीन सुकयना, कांदे बी सुकयना पळय थंयच खंय तरी लिपला तो. कित्याक खबर आहा, आमी तेन्ना वचून आयली न्ही मालवण वचून आयले घराडे, हांव भितर गेल्ले पळोवपाक. बेश्टे ओपन केले दार पळयत जाल्यार ते परत माती काडला आनी चिली दवरलेले सुकोवपाक, ग्रीन चिली ते रेड जालेले चिली सुकोवपाक दवरले ते सगळे तोंडान चावून हें केला आनी माती बी सगळं वणके काडला वयर काडला आनी विंडो बीन बंद दवरलेले हांवें. आतां कसो भितर येयला तो ऑलरेडी भितरूच आहा तो. आतां एका सांगलें अशें आतां जशें तुका टायम मेवळे तुजें सगळें सामान बीन काड ते. आतां म्हाका दिसता भितर खंय लिपला तो आनी रातचोच तो भायर येता. सगळें आतां तुमकां दाखयता मागीर हांव सगळें माती काडला अशें उपसून काडला माती सगळें. आतां म्हाका टेंशन की तो भितरूच आहा, अशें ना की तो भायर गेला, तो भितरूच आहा आनी हांव हांगा विंडो बंद करून दवरला. तो आतां आयला भितर, ताका आतां भायर वचूंक खबर ना न्ही कशें तें, तो आतां भितरूच उरला. आतां म्हाका टेंशन तें झाडाचें सगळें झाड माती हें करून दवरतलो. तर तुमकां दाखयता मागीर हांव असली खंय ता शी शॉक आमी अशें उंदीर भितर आहा म्हणून. काडला ना रे. आमी सामके शॉक जाले तो उंदीर भितर आहा म्हणून. आनी हेजे ते टीव्ही बीन आसा न्ही, टीव्हीच्या बॉक्सार बी गेले भितर, सांगूंक जायना ते वायर बीन चावून बी उडयत म्हणून सांगाल ताका मातशें टायम मेळटा सगळें क्लीन करून पळोवया तो आसतलें भितर. समजा धरपाचें आनी भायर उडोवपाचें. आनी आतां मेन म्हणजे आमकां दार ओपन दवरूंक शकना आमी. रातचें कितें करता मातशें दार बी ओपन दवरता मातसो थंड वारो येता म्हणून. आतां आमी दारूय ओपन दवरूंक शकना की भितर येयला आनी विचारपाक नाका. शे बेजार आयलो आमकां. कसो येयलो कोणा खबर, ताका तो जागो येयलो विंडोतल्यान ताका मातशें जागो ना रे सकयल वयर जागो आसा. विंडो आमी हाफ ओपन दवरताले न्ही रातचें, कोणा खबर अशें येतलें म्हणून. इतलो वयर रावता आमी सेकंड फ्लोर. कसो आयलो तुमी येयलो तो कोणाक मेळपाक येयलो तो. आनी तो पिजन आसा न्ही पिजन म्हाका खूब जाणां कमेंट केली की पिजनाक बी जेवण बी घालनाका. आमी जेवण बी कांय घालना पिजनाक. 2 आसलेले ते पिजनाचे पील आतां एकूच आहा. एक खंय गेले कोणा खबर नाच थंय. एकूच आहा ते पिजन. ते मागीर आतां व्हडले आसले पळय ते वयतले मागीर ते. तर मागीर ते गेले की हांव क्लीन करता. सगळें हागोवन दवरला, घाण करून दवरला. तर ते गेले की मागीर हांव क्लीन करतलें. चला हें करून घेता. सो पापडी न्ही केन्ना अशें ओपन करून पळोवंक जाय. तुमी दिसता आसतलें कीड आसा भितर अशें न्ही ओपन करूंक जाय. राव कीड आसा भितर अशें ओपन करून पळोवंक जाय. भितर कीड बीन आसता अशें ओपन करून पळोवंक जाय. फक्त हांव ओपन करून न्ही सायडींतले ते हें काडून दवरता. फाल्यां मागीर कट करतलें हांव. सो सांगपाक जायना कीड बी आसलें. कितें रे कितें हावपाक पळयचो अशें. सो हें पळयात अशें न्ही भितर किडे आसता. हें पळयात भितर किडे आसता. सो केन्नाय न्ही अशें ओपन करून दवरूंक जाय. सो जालें आमचें. सो फाल्यां मागीर धुवून बरें कट करतलें. सो टायम दवरपाकूच आमकां बेजार येता. हांव सांगता मागीर रित्विकाक हां आसूं रित्वीक असो काड यो रे. तो करता ना म्हणना. तो करता ना म्हणना. बेश्टो काडटा रिश्वी आनी सगळो उडयता. खेळना फक्त किचनान येता पळय भितर सकयल पडला रित्वीक. काड रे. ताका येता वार आमकांय वार येता. ते मातशें काडून टॉयज बीन न्ही मातशें घालून दवरता. मातशें अशें खेळटा 5 मिनटां मातशें खेळटा. भितर भितर खूब पडलां असले कामां आमगेर. ते काड घाल. ओके तो जालें इतलेंच आयचे दिसा खातीर. आयचे व्हिडिओ तुमी कितें पळयले, हांवें मालवणच्यान कितें हाडलें हें तुमकां हांवें दाखयलां. सगळें मँगो भाजी खूब घेवन येयले आमी. ओके ते पापडी आनीक हाडूंक घातले म्हणटा ही. हाडले आमी ते बॅगूय इल्लेशे व्हेले. धाकटोसो बॅग व्हेलो आमी. आमकां खबर नाशिल्लें भाजीचें मार्केट बी आसता म्हणून संडे आनी थर्सडे आमकां खबरूच ना न्ही. सो आसूं म्हटलें आतां तें करून खावया म्हटलें मागीर पळोवया. सो आतां भाजी खूब आहा फ्रिजीर. म्हटलें आतां फीश बीन खावपाचें मातशें कमी करया. कित्याक तेका डॉक्टरान सांगलां भाजी पालो चड खा म्हटलां. कोणें आई खंय खाता आयस्क्रीम. आई खायना आयस्क्रीम.
आई खायना आईस्क्रीम इल्लें खावपाचें डॉक्टर खायनाका म्हणटा पण जायना न्ही ते खायनासतना रावपाक ताका दिता हांव इल्लें खाव म्हणटा कित्याक आमची जीप तुमकां खबर आहा रावना सो मातशें कंट्रोल आसूंक जाय खावपाक कितें ओके दवरलें मरे पळय रितुकान सगळें क्लीन केलें थँक्यू शी चल चल ताका शिव चेंज करता मशीन चालू केला हांवें ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर